राज्यात उटंगराच्या पावसान परत एक फावटी नेट धरला। खुबशा भागांनी राज्यात ह्या पडपी पावसान उदक तुंबला। फाटल्या 24 वरांत राज्यात सरासरी 1.10 इंच पावस। 1 जून ते 24 सप्टेंबर ह्या काळात 167.72 इंच पावसाची नोंद जाल्या। हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। ह्या उटंगराच्या पावसान पणजेत बऱ्याचशा सुवातांनी रस्त्यांचेर उदक तुंबला। ताका लागून येरादारींची गर्दी पडल्या। पणजे बस स्टँडाकडे फूल ट्रॅफिक जॅम जाल्लें आसा आनी उदक जें भरलां हेवी पावसा खातीर तुमी पळयता हांगा खुबशा शॉपांनीय गेल्लें आसा उदक।